सगळ्या बाय मोगाचा नमस्कार। आज गोंयांत आयज एक सावन कार्निवाल सुरू जाता आणि त्या सगळ्या आमच्या फाटभुंयेचेर आज आमी आमची साश्टीकार एक वेगळ्याच रुपान तुमचे मुखार घेवन येता। आमी आज तुमचे मुखार हाडल्या ते तियात्रिस्ट आनी तुमकां खबर आसतलें की कार्निवाल आनी जमनीवेले हेळ हाका दुसरे कडेन करपा जायना आनी जमनीवेले कार्निवालाक जर कोण सारके हे हाडटा रूच हाडटा फ्लेवर हाडटा ते आमगेले जमनीवेले हेळ आनी ताका लागून आमी आज एक न्ही सारके 5 जाण आमचे हेळांतले नामनेचे आमगेले तियात्रिस्ट हांगा हाडल्यात आनी पयलीं आमचे घेता ते आमचे बरोबर आहा एंड्रिया द मायना। एंड्रिया द मायना हेजे सांगपा म्हळ्यार तेगेले सगळी फॅमिलीच आमगे हेळा भितर आसा। एंथनी द मायना हो आमगे तेच फाटल्यान मागीर तेगेलो इंटरव्यू जावपा आहा। तो तेगेलो पाय आनीक तेगेली भयण अमिशा ही हेळा हे घेता पार्टिसिपेट। म्हाका एक सांग इतली ल्हान आसतना तूं हेळाक सामकें इतलें एट्रॅक्ट जावपाचें तुका कारण कितें काय म्हण सांगपा म्हळ्यार पयलो आमगे दाडा हेडा आसतालो सो दाडा दुसऱ्यांगे हेडा वयता चोयताले मागीर म्हाका एक अशें करून उमेद जाली हांवें दाडा सांगली दाडा आम करया आम करया। दाडा म्हणपा लागलो आमकां जातलें हांवें म्हळ्यार हय कित्याक जावपा ना आनी दाडा हांवें कितें सांगलें न्हू दाडा रोखडो आयकता आनी मुगे आयकोन दाडान आयकिलें आनी त्या वर्सा आमी 2018 आमी हेड काडलो। नांव याद आहा नांव खबर आसना म्हाका बट आम काडलो मागीर तो हेड काडलो आनी आमी फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशनाक गेली। कॉम्पिटिशनाक वयता आमी अशें करून प्रायज घेवपा म्हण अशें असो न्हय तियात्र एकाडेमी कॉम्पिटिशनाक गेली बट अशें करून आमकां तितूय हें आसना मिन्स प्रायज मेळटलो ना बट आमी गेली आमगे उमेदी लागून आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आहलो त्या दिसा आमकां तियात्र आहलोलो सो आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाकूय वचोंक पावनाय। मागीर आमकां तियात्र आहलो म्हणटरी आमकां थिंग फोन येयलो की एंटनी द मायना तुका 3rd प्लेस मेळ्ळा। फर्स्ट टायम केलो आनी फर्स्ट टायम आमी 3rd प्लेस केलो सो ती तो एक सारको उगडास असो आमकां आनी अशें करून मिन्स बरो दीस जाता फर्स्ट टायम कोण आमी 3rd प्लेस गेल म्हण। मागीर नेक्स्ट इयर आमगे कितें तरी प्रॉब्लम जालो एक्टर पावना जालो आनी आमकां कॉम्पिटिशनाक वचपा मेळ्ळो ना बट सदां अशें को दाडा सांगताले दाडा आम कॉम्पिटिशन या म्हण बट सदां कितें जातालें आमगे एकटो एक्टर आहा तो भायर आसतालो सो तेका रोखडें भायर वचपा पडटालें हेड करून तो तितलो हें घेवन येतालो सो आमकां वचपा मेळ्ळो ना। हे पाटी आमी कितें चिंतलें दाडा आमी हे पाटी या केशे भाशेन कॉम्पिटिशनाक बट हे पाटी आमगे चेंज जालें हय बट हें कितें तियात्र एकाडेमीन केलां न्हू एंट्रीज घेवन कोन्न तें एकदम बरें केलां बेटर देन द कॉम्पिटिशन। म्हाका एक सांगा आतां तुमगे सगळी फॅमिलीच हेळा आस म्हळ्यार जाता तुगेली सो कितें तुमगे इनवॉल्वमेंट केसो आसता हेड करता आसतना म्हळ्यार हेड म्हळ्यार आज बरयलो हाल्या जालो अशें जायना सामकें प्रिपरेशन कशें आसता तुमगे घरातूच सगळें जाता म्हण तेका लागून जाता सगळे दाडा कोत्ता मागीर आमी दोगांय भयण आहाय तुमी केसलो पार्ट कोताय हांव दाडा घेवन तूं मेन रोल करता आनी ते मातशे बारीक बारीक कोत्ता कॉमेडी कोत्ता हय हांव कांतार कोत्ता ते म्हणून दाखोवपा मेळटा तुका जातले हेळांतले हय हेळांतले मनशाक उतर गोरवागताय करचे आदी आमी चिंतूंक जाय धाकटेंच पासून एकत पडत काय लुगट मेळे दिसता दोळे बोल्सांच्या राणे नासलोलो मनीस विकते घेवंक सोदता गोंय रूपका लिपतलो कोतुबा लिपची ना तोंडा घातले जाल्यार मोय सोगोले पान पिकला म्हणून हांसतालें कुयता का वयले पान जितलो चोर तूं चलता तितली चोरोन वेता पांयांची वाड दुसऱ्यांनी तुका मानान लेखूंक जाय तर ताकाय पयलो दी तूं रेस्पेद मान आयक शिकपाक आनी शीक आयकोपाक उक्ते दवर तूं तुजें कान आयक शिकपाक आनी शीक आयकोपाक उक्ते दवर तूं तुजें कान आमगेलो हेळाचो ओपनिंग तुगे हें आयकून म्हाका बरें दिसता आनी तूं आतां नेवी भुरगीं आहाय ती हेळ मागीर ती तातूंत कुशीन वचपाक लागले आनी तुमची फॅमिली सगळी एकठांय येवन हेळ करता ही तुका खबर आसतली हेळांतल्यान मागीर हेळ तियात्र मागीर तियात्र जाला म्हळ्यार हेळ म्हणटा तो मेन
हेजेर तुमी आतां सगळे आतां परत एकठांय येतात आनी एक मेन म्हणटा तुजे सारके न्यू जनरेशनाचे भुरगे आतां तुका येता हे पळोवन सामकें काळजाक सावन सामकी उमेद जाता. तुका हांव देव बरें कर म्हणटा. परत आमी आनी एकदां मेळची. तितले पसून हांव तुगेले आतां तुगे डॅडी कडेन हांव उलोवपाक तुजी इतलोच सारको उमळशीक आसा. सो आतां तुगे हांव डॅडी कडेन हें करता. सो देव बरें करूं आनी तुका बेस्ट ऑफ लक. देव बरें करूं. एंथनी तुका सांगले ते प्रमाणे आयचो आमगे शो साश्टीकार म्हणटा मातसो वेगळो. पयलीं आमी नाल्यार कितें इंटरव्यू घेताय. ह्या फावटी आमी इंट्रॅक्शन करताय तियात्रिस्टा कडेन. तियात्रिस्टा म्हळ्यार मेन खेळाक. आनी तुगेले एक तुगे हांवें सगळें वाचलें आनी आयकलां त्या प्रमाणे तुगेले सगळे हे खेळाकूच तुवें हें केलां ओपून दिलां. सो म्हाका एक सांग कितें केस तुका खेळ म्हणटा कितें दिसता आनी कित्याक लागून तूं फकत खेळाकूच म्हळ्यार प्रोफेशनल सोडून खेळाक हें कित्याक लागून काय सांगपा म्हणल्यार पयस खातीर गोमंतक टीव्हीक हांव काळजामकान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका फर्स्ट टायम हांव इंटरव्यूआक ओके आयज तुमगे हितून आसा आनी तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा चड आनी चड सारकें तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हेंच्या आदारान हांव हिंगा इंटरव्यू दिवपाक तुमचे फुड्यान हाजीर आसा. हे फावटी मुगे सांगपा म्हणल्यार खेळ करपाक हांव 13 इयर्स आमचेर आसतना ओके हां खेळ चलताले ते खेळांक सावंड सिस्टम घेवन तेंचे बरोबर आसतालो. ओके हां तुगे सावंड सिस्टम बी आसा. ओके आनी तो सावंड सिस्टम घेवन म्हाकाय तेन्ना सावन उमेद जाताली म्हणजे हांवूय एक केन्ना तरी खेळ तयार करतलो. तुका अशें याद आहा कोणें फांकेवन सामकें हांव केजी ते कुडतोरी म्हणटा तो आज सद्या तो ना संवसारान ना एक्सपायर्ड जाला. तेगे हितून चड आसतालो सावंड सिस्टम घेवन. ओके तुय कुत्तरकार. हय कुट्टरकार. हां मागीर तेज्या उपरांत जाय जाणांक हेळां हांवें सावंड सिस्टम यूज केला. झेवेर त्या म्हयन्याकूय हांवें 2-3 वर्सां ते काडलो झेवेर त्या म्हयन्याक. आनी तेजे भायर फिलीप ते चांदोर म्हणून एक मेस्त्री आहा ट्रम्पेट वाजयतो तेकाय हांव आहलो 4 वर्सां. पूण थिंगसान मुगेली हें स्टार्ट जालें हेळाचें हें करपाक. ओके मागीर सगळे त्या ग्रुपान म्हाका मेळटाले ते म्युजिशियन जावं कोणूय आनी तेणी तुका जाता मरे तूं कर मरे खेळ अशें म्हणून म्हाका तेणी उर्बा दिली. आनी त्या ग्रुपान उरले ते वाजताले ते सगळे म्हाका उर्बा दिन मुगे खेळांत ते येयले म्हाका सपोर्ट केलो वाजून. आनी आयज पासून ती आहा मुगे ग्रुपांत कोण सोडून वचना कित्याक हांव तांकां सांबाळून सगळी फॅमिलीच हिंगा ह्या आमगेल्या खेळाक. हय फॅमिली म्हणजे फॅमिली हितून हांव मुगे बायल आनी 2 जाण भुरगीं. हय व्हडलें आहा तें आयज हिंगा ना धाकल्यान तुका सांगिलां कितें बायलेगे कितें बायल सपोर्ट करता. आमकां कितें अशें करून जावप कितें करूंक जाय कितें तें आमी ताका सांगिल्लें जाल्यार गोडे ते गेले कोण आहाय फ्रेंड्स बी आहाय तेंकोडे तें उतर घालन आमगेल्यो प्ले अशें करून जावपा जाय म्हूण तेंय उतर घालन आमकां जायत्यो मेळटा. ह्या आमगेल्या त्या कार्निवाला तुगेले आतां तुगे एक खेळ म्हळ्यार 3 पार्टी खेळटा. हय 3 पार्ट्यो. खंयच्यो ह्या फावटी इंट्रोड्यूस केला ते तुज्या मोगा खातीर आनी दुसरी प्ले आहा ती आमी चुकली आनी तिसरी प्ले आहा ती कॉमेडी आमकां खबर आहा. ह्यो 3 पार्ट्यो. ओके म्हाका एक सांग लोकांगे रिस्पॉन्स कितें आसता म्हणजे हेळाक स्पेशली हेळ आनी तियात्र. बट तूं पयलीं म्हाका एक सांग तूं केन्ना प्रोफेशनल करचें बी अशें केन्ना दिसलें ना. ना प्रोफेशनल हांव हायली लायट इफेक्ट्स करता तियात्रां. ओके हां हय आनी केन्ना अशें करून चुकोन केन्ना एक एंट्री बी मारले आशपाज रॉड्रिगीस आमचो डायरेक्टर तेगे हितून बेश्टी एंट्री बी मारल्या एक एडवोकेट असो आनी कॉमेडी आमगे सर्गेस्त तो सेल्वी तेणें म्हाका पयले फावटी हितून कॉमेडी हितून वयलो बेश्टी एंट्री ती सिंपल एंट्री तूं करतलो आनी कितें म्हूण तेणें म्हाका सांगून वयलो. म्हाका जाचना म्हूण हांवें तेका म्हणलें पूण तेणें म्हाका शिकयन वयलो आनी तेन्नाच्यान पास्पाज रॉड्रिगीस आयले तियात्र. ओके हय ओके. सो मागीर हेळाक सांगता म्हळ्यार तूं कितें बरयत तूं डायरेक्ट तूं करता सगळे कातर तुगेली डायरेक्टर बरोयनार हांवूच डायरेक्टर हांवूच आनी प्रोड्युसर हांवूच. ओके हां ओके. आतां मातशें कितें आहा मुगेलें कितें हांव बरयतां तें मुगेलें सारकें आहा कितें आहा तें मुगे एकलो मनीस आहा तेका हांव तें दाखयतां. तो मागीर खंय कितें चेंजीस बी करूंक जाय जाल्यार तो करता. एन्थनी ह्या वेळार मातशें आमगेले तियात्र अकादेमीन
एक तुमकां फॉर्मॅट आशिल्लो पयलीं ते जमनीवेल्या खेळाचे कॉम्पिटिशन घेताले ह्या फावटी तेन्ना कॉम्पिटिशन घेनासतना प्रेजेंटेशन हें करपाक लागले हो तो बदल जालो तेजेर तुका कितें म्हणपाक आहा? हांव चड कोन्न हें पळय तियात्र अकॅडमीन पळय केला न्हू हय प्रेसिडेंट एंटनी बार्बोजा हाजी तकली यूज केली तेणें आनी सगल्यांक कॉम्पिटिशनाक कितें जातालें एक 10 ते 12 जाणां चान्स पडटालो आनी एकी प्ले दाखोवपा पडटाली. ओके आतां तेणी एंटनीन एक हें केली आपणाक येवजण यूज केली आनी कॉमेडी मेळोन तेणें सगल्यांक कॉमेडी हें करून मुखार काडून तेणें एक आपणाक सजेशन अशें केलें कितें ह्यो पार्ट्यो आमी सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींक दाखोवची म्हूण. मागीर आमकां सगल्यांक खेळ पळय कोणा काडले तेणें एक दीस तेणें मिटींग दवरली. मिटींग दवरून तेणें आपयलें आमकां मिटींगेक आनी हे भाशेन आहा म्हूण तेणें सांगलें. मागीर आमी एग्री जाले. एग्री जालो तशें मागीर आनीक मिटींग दवरली तेणें लॉट्स काडपाक आनी एंट्री दिवपा जालो न्हू. एंट्री दिली आनी तितून सगळे 19 to 20 डायरेक्टर आहले. त्या डायरेक्टरांनी ते लॉट्स काडून तेणी खंय कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी हेळ तेंगे दिल्या. म्हाका एकूच सांग आतां तुमी हेळ तुमी रेडी कोताय सो प्रोसेस कितें आसता केन्ना? मुगे सांगपा म्हळ्यार प्रोसेस इन ऑगस्ट जाता. आतां फुडली तूं 26 तर हेळ कोता जाय तूं हांव ऑगस्टान रेडी कोता. ओके तयारी चलता. ओके तेन्नाच्यान मुगेलें हें हांव सगल्या म्युजिशनाक मागीर एक्टर्स बी आहाय तांकां कोण पावनाय जाल्यार ओके तेंगे डिफिकल्टी कितें आहा जाल्यार हांव तांकां पयलींच सांगता. ओके आनी ते हेजेर मुगेलें हें जाता तयारी. सो तुका हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे एकूच हो फॉर्मॅट मातसो आमी चेंज केल्ल्यान तुका इंटरव्यू आमी मातशें ल्हान करताय पूण एक तें की आतां चालू आसतना 3 दीस चालू आसतना परत आनी एक दीस मेळया आनी सारकें लांबायेन एक इंटरव्यू करया इतलें म्हणटा. देव बरें करूं तूं आयलो काळजाक इतलो जे म्हणजे काल साकून आमगेले हेड सुरू जाले तूं टायमाक टायम काडिल्लो तुगेले दुयेकूय घेवन आयला ताका लागून गोमंतक टीव्ही वतीन देव बरें करूं. थँक्यू सर. आज आमचे मदीं आहा ते मिनाबाई गोयस. मिना म्हणटा ते आमचे प्रोफेशनल स्टेज आर्टिस्ट आनी एक हें की सदां अशें जाता की स्टेज जमने वयल्या स्टेजीर येतात. ह्या फावटी मिना आनी मिना गेलो गोव मिना आनी जर्सन हे स्टेजी वयल्यान जमनीचेर येयल्या. मिना म्हाका फकत तुका एकूच आवडटलें की एक हें की तूं एक स्टार्टींग तुगेलें ओपनिंग कोरस म्हणून हे आमी इंटरव्यू स्टार्ट करून म्हाका आवडटलें. ओके. कार्नवाल विवा कार्नवाल सगट भोंवता तोंडाक घालून रुपणे तिनकेळाच्यो पार्त्यो घेवन गांवांत तुमच्या आयल्या आमी पोटभर दिता हांसपाची पिल्लां कांयच तुमकां जावचें ना कमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा येवकार बरो आमकां दिलो म्हूण तुमी. मिना सारको एक मूड सेट जाला आतां कार्निवालाचो आनीक म्हणजे कार्निवाल सारको फाल साकून स्टार्ट जाता पूण आयज सांजे साकून आमगेले ओपन जाता कार्निवाल. मग एक तुका एक विचारपाचें हें आहा की मेन हांव जर सांगलें तशें बाकीचे लोक जमनी वयल्या स्टेजीर वयतात तुमी स्टेजी वयल्यान जमनीर येवपाक कारण कितें कारण? स्टेजीर येयले न्हय लायक हेळ तियात्रान पयलींसून नाचताली एक्ट करून येयलें दुसऱ्याक एक्ट करून येयलें. हांव चड जाणां एक्ट केलें ना बट एक्ट केलें तांकां चड वर्स एक्ट केलें. सो फर्स्ट तुमगे फर्स्ट प्रोडक्शन तुमी हेंगा हाडला हेळा हाडला. हय. सो थोडो एक 3-4 वर्सां आल्फ्रेडे चिंचिनी आसल्यान मागीर जुजे सोसात बनावली तेका आसलें. मागीर चिंतिलें आमगे कितें करुया म्हणून मागीर घोव म्हणपा लागलो आम करुया हेड काडया हे पाटी म्हणलें ओके. सो तेगलोय आदार आसलोलो तेणें म्हूण हेड काडपा पावलीं. सो आमी प्रोडक्शन जेसन मिना म्हूण आमी हेड काडला. ओके. कितें कितें पार्टीक खंयचे आहाय आतां तुगेल्यो ह्या फावटी? तीन प्ले आसताय सगळे. सो 2 नांव कितें काय म्हणटा पार्टी तुमगे सदांच हेडींग आसता रायमींग घेवन आसता. म्हळ्यार तेतूंक आतां चेंज जावपाक लागला कित्याक आतां तितले पयलीं भशेन रायमींग उणें जाला कितें हें जाला बदल जाला म्हळ्यार म्हाका एक तूं पयलीं खेळाक नासला आतांय नासता कितें चेंज जाला हेळो?
पयलींचो आनी आतांचो आमगेली दवले त्यो कितलो उदार आमचो फुडार कोंबयेच्या गुडार सो आमगेले येयले ते आख्या रायमिंगान गेला ओके जायत जाणांची डिफरंट आसताय सो एक एकल्यागे एक एक चिंतप आसत ते म्हाका एकूच तुका तुजे कडल्यान जाणून जावपाक जाय सद्याक लास्ट इयर बसून आमगेल्या तियात्र अकादेमी हेळाची कॉम्पिटिशन करताले तांगे एक हे आसलो की न्यू हे आसता प्रोडक्शन आसतात न्यू एक्टर आहात तांकां हेळाचो एक हे मेळचो म्हण कितें अनुभव मेळचो ते हेळाक मुखार पावचे ह्या फावटी मातसो चेंज करून कितें केला कॉम्पिटिशन हे केलां आनी तुमगेलें प्रेजेंटेशन दवरलां सारकें सो हो बदल तुका कितें दिसता हो स्टेप केलो तो एकदम बरो घेयला बाब एंटनी बार्बोजान नॉर्मली कितें जातालें कॉम्पिटिशन एक्चुअली आमी कॉम्पिटिशना पार्ट केन्ना घेवूं ना फकत एकूचदा पार्ट गेलो आनी जेन्ना पार्ट गेलो फर्स्ट प्लेस घेवन येयलें जुजे सोसायटी आसली सो तेच्या फाटल्यान केन्ना पार्ट घेवं ना कितें जाता थिंगा कॉम्पिटिशना वयताय तेन्ना न्हू 10 ते 12 जाणां पार्टिसिपेट जावपा मेळटा आनी हेड काडपी आसताय 20+ 20 जाण डायरेक्टर प्लस 20 डायरेक्टर्स आसताय सो इतली जाणां थिंगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळना थिंगा पार्टिसिपेट जावपाक कित्याक ते लॉट्स काडटाय मागीर कोणा मेळना ते सॅड फील जाताय आनी वयताय सो हे पार्ट कितें जाला जितले हेड काडले तितले डायरेक्टराक तेणे 2 नाजाल्यार 3 पार्टी दिले कोणा 3 पडले कोणा 2 पडले सो एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी अशी मेवली आमकां आमगे प्लेस लोकां मुखार दवरपाक तुगे आतां म्हाका सांग आतां हेळ पयलीं कितें आसतालें हेळाक लोक येताले कित्याक पयलीं बाकीचे एंटरटेनमेंट म्हळ्यार आतां टीव्ही जावं आनी कितें जावं तें नासतालें ताका लागून सामके लोक कार्निवाला रावताले केन्ना काय कार्निवाल जाता हेळ पळोवपाक मेळटाय तोच एन्थुजियाजम अजुनूय आहा लोकां मदीं हय आसा लोक जे तियात्र मोगी आहाय ते येवपा आहा ते येताच हे नासतो रावना आनी आमचो आतां रिलीज जाला बट लोक जावूं आसना भरपूर लोक जाला मायनाय लोक सारको भरपूर जाला फातोर्डाय भरपूर जाला लोक सो जो मोग तेंक कोणा तियात्र आहा न्हू ते येताच सो फुडले 3 दीस जाता म्हणल्यार हाल्या परां आनी एवरा कितें कशें आसतलें तुमगेलें शेड्यूल कशें आहा मेन थिंग कितें जेन्ना कार्निवाल स्टार्ट जाता न्हू ती उमेद कंप्लिटली डिफरंट आसा त्या हेळाची कंपेर्ड टू तियात्रा वयताय ती आनी फूल डे इनवॉल्व आसताय तितूंकूय एकामेका सांगाते आसता आनी दिसाक कितू बे करता तुमी हेळ करता 5 ओके सो दीस काबार जाय तेन्ना एक मातशें बरेंशें फील दिसना कित्याक आर काबार जायत येयलो हेळ तेश कोन्न दिसता बट तो एनवायरमेंट कंप्लिटली डिफरंट आसता जायती एन्जॉय जाताय तितून सो आतां फुडले 3 दीस आमी म्हणटा कार्निवालाचे खावपाचे जेवपाचे आनी मौजा मारपाचे सो इन दॅट मूड तुगेलोय हो कार्निवाल बरे भशेन वचता इतलें आमी मागताय आनीक तूं हांगा आयलें तुगे अजून हेळ चालू आसतना तूं आयलें ताका लागून तुका गोमंतक टीव्ही वयच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी एक हें म्हणटा आतां सद्याक आमी हो एपिसोड मातसो गडबडीन केला आमचे आतां हे काबार जातकीर एक्सपिरियन्स कितें आसलो तेजेर आनी एक आमी इशू हे घेवया इंटरव्यू घेवया इतलें म्हणटा तुका देव बरें कर म्हणटा तुकाय देव बरें करूं बाब आनी गोमंतक टीव्हीकूय बी चडांत चड देव बरें करूं तुमकां हांवें पयलींच सांगिल्लें की आयचो हो आमगे एपिसोड आहा तो मातसो वेगळो कारण ह्या आमगेल्या एपिसोडाक आमी स्टार ऑफ गॅलेक्सी तुमचे मुखार हे करतले हाडटले सांगिल्लें आनी तियात्राचे हे स्टार म्हणटा आमगेलो जुजे बाब आनी जुजे बाबा बरोबरूय जुजे म्हणल्यार तियात्राक ते काबार जायना जुजे आनी इवॉन म्हणले बगर तुमगेली तुमी हिट सामके पेर पालकाची जोडी सो हेजे बरोबर जायना सो एक म्हाका एक सांग तूं जमनीचेर खेळटा प्रोफेशनली करता सो हो डिफरन्स कितें आनी तुवें आज तुगेले हो आसा आतां हेळाक तुवें तेजेरूच ओपनिंग केला सो तो पयलीं म्हणून स्टार्ट करूं काय म्हणून कित्याक हांव पयलो म्हागे जमनी मान दिला आनी ओपनिंग हांवें तेजेरूच केला पिळगे फुडाराची उमेदीची आमची खेळान नाचून भुरग्यांनी नामना जोडली आपल्याची खेळान नवे भुरगे दिसतात टॅलंट दाखयतात स्टेजीर फामाद जातात उपकारी जाय जमनी खेळाची जमनीच्या खेळून आमी आयज फामाद जाली जमनीची माती काली तुमकां दादोशी केली आदल्या तेंपार एकाक दोनाक घरां येताली आमी कांसार केन्ना जायनासली ही परंपरा आमी चालू दवरली सो एक सारको आमगेलो मूड सेट जाल्लो आहा म्हाका एक सांगा तोच तुवें सांगलो तोच हे
जमनीवेले खेळ आनी पालकावेले प्रोफेशनल हे डिफरन्स कितें दिसता तुका? पूण आमकां जमनीक नाचो इतली उमेद येता. हय आतां आमी आमचे कार्निवाल आयतार सोमार मंगळार पूण आमी पयलेच आदीच भायर सरतात तरी पूण आमी कासार जायनात. इतले आमी उमेदीन आमचो वावर करतात. पूण स्टेजीर एक वेगळो दिसता. पूण हांव पयले सुवातेर आमचे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाका हांव कालचाचे खोलायतान दिनवा आसता. कित्याक आदी ताणें कॉम्पिटिशनां केली, जायते केले, वायट करूंक ना, बरें केलें. पूण हे फावटी ताणें सगळे डायरेक्टराक चान्स दिले तियात्र अकॅडमी. आनी करपी कोण आमचो प्रेसिडेंट एंटनी बार्बोसा फुडें सरलो. कित्याक आमी कॉम्पिटिशनाक वयताले 12 घेताले आनी म्हाका 7 फावटी फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें कॉम्पिटिशनाक. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आनीक 3-4 फावटी सेकंड प्लेस मेळ्ळें. पूण हांव खेळान भाग घेतले पूण म्हाका एवॉर्ड मेळलेले आसा. पूण कितें जाता दुसरे निराशी जाताले. पूण आमचे हे फावटी बाब एंटनी बार्बोसाने बरें पावल घेतला. सगळे डायरेक्टराक चान्स दिले आनी ताणें सगळे गोंयच्या कोणशांनी सगळे डायरेक्टराक चान्स दिवन त्या डायरेक्टराकूय खुशाल केले. म्हाका एकूच ताका लागून म्हणटालो तुका, आतां कितें तूं म्हणटा तशें पयलीं जमनीवाले खेळ, खेळांतल्यान मागीर तियात्र जाताले. सो आतां एक्झॅक्टली जमनीवाले खेळ आनी आतां जाता ते तियात्र आनी पयलीं जाताले ते खेळ आनी पयले तियात्र, हितून कितें डिफरन्स दिसता? कितें चेंजीस जाल्या, कितें जाला बी? पूण आदी कितें जातालें आमच्या खेळान त्या तेंपार इलेक्ट्रॉनीक आसना. हय. आमी आनी गोल आनी काबार रावंड कोण करतालो शेला मारता पावलो मुंबय हे भाशेन जाताले. आतां कितें जालें आमचें तें चेंज जायत वता. फाटीं आमकां कॉम्पिटिशना पासून कीबोर्ड आमकां यूज करूंक दिनासले कित्याक ती परंपरा आदल्यांची. त्या टायमार आमकां इलेक्ट्रॉनीक काय आसना, ते फकत काश आनी बॉक्स गिटार. पूण ते आतां न्यू जनरेशन लोकांक आयकोंक बरें दिसना. मागीर आमी रिक्वेस्ट केलो ऑर्गन तरी घाल्या म्हणजे कांताराक एक गोश्ट येता तर ते करून आमी 2 वर्सां पयलीं तियात्र आनी आतां तियात्र कितें आतां टॅक्नोलॉजी आयली तशें वाडटा. हय तशें वाडटा. आनीक हांव चडांत चड दिनवासूक सोदता आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान. ताणें आमकां जायती संदी दिलेली आसा आनी आमचे तियात्र अकॅडमी ताणें जायतो आपलो तेंको दिलेलो आसा. तसोच आमचो आर्ट एंड कल्चर आमचो गोविंद गावडे ताकाय म्हज्या नांवान म्हजे बायलेच्या नांवान इवन हांव कालचाचे खोलायतान दिनवा आसता. कित्याक ताणें सगळे डायरेक्टराक हे फावटी खुशाल केले आनी सगळे डायरेक्टर खूब खुशाल जाले. एकूच म्हाका सांग, आमगेलो हो फॉर्मेट आहा न्ही, एखादी तुगेल्या स्ट्रेचराक आनीक तुका वेळ दिला तो उण दिसतलो. पूण कितें जालां की आमी कार्निवाल आशिल्ल्यान सगल्यांक आपत एक शो करचो म्हणून आमी हें केला. आनी ताका लागून एकूच म्हाका एक जाय की पयलीं आमगेले गोंयकार भुरगे उमेदीन तियात्राक येताले. स्पेशली हांव म्हणटा ल्हान भुरगे म्हणजे सगळ्यांनी हे आपल्या तुवें स्टार्ट केला आसतना सामकें एक 10-15 वर्सां आसतना 8 वर्सां आसतना तशें आतां जाता काय म्हणटा ते आतां जाता ते काय ते जाता. भुरगे टॅलंट दाखोवंक सोदतात पूण हांव लोकांक मागता आनी आमी सदांच तियात्र आमगे बायल आनी आमी उलयताय म्हणजे न्याय भुरग्यांक सपोर्ट करचो. कित्याक भुरगे मागीर निराश जाताय. हांव तियात्र वयताय एक फावट तियात्र लोक जायना कास्ट पळयताय तें जाता. आतां हेळा पासून न्यू भुरगे येताय. आतां कार्निवाल हेळ करून वयतले लोकां रावताय आमी. आदी कितें जाता लोक आमकां रावतालो येता म्हूण. आतां लोक जबरदस्त येना हेळाक. आमी कितें कांतारा म्हणटाय अरे हेळ कमी मागीर लोक येता. आमी बेश्टे कांतारा लोकांक आपयताय. कित्याक हांव मागता लोकांक ही आमची परंपरा तुमी सांबाळूंक जाय. आमची कोंकणी भास तुमी सांबाळूंक जाय. आमी तो जायते जावतात आमी तियात्रीस म्हणटात तियात्रीस पाद्री आमची कोंकणी भास सांबाळतात म्हणून. पूण तुमी आमकां जायतो तेंको दिवंक जाय आनी हांव मागता तुमचो आमकां सदांच तेंको मेळटलो म्हणून. तुजे बाब तुका देव बरें करूं. आनी तुका ह्या हाजेर आनी एक उतर दिता हांव की आज आमगेलें हें उलोवप सामकें ल्हान जालां. आमगेलो कार्निवाल आतां तूं सद्या बिजी आसतलो बिजी आसतलो ताकाय लागून तुका चड टायम घेतलो ना हांवें. पूण कार्निवाल काबार जातकीर आनी एक दीस मेळून हाजेर सारकें आमी लांबायेन हें करुया कितें जावपाक जाय कशें येवपाक जाय हाजेर आमी एक एपिसोड करुया. आनीक पाटी मुगे बायले हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक मुगे बायलेगे इवना सदांच सांगात ना तुगे बायल जर हांगा आयल्या आमकांय आवडटा आशिल्लें पूण ती बिजी आशिल्ल्यान ती पावूना. ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमी एंटनी बार्बोसाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताचे वायस प्रेसिडेंट मार्कुसाक आनी सगळे वांगड्याक ताचे मेंबराक आनी आमचे डॉक्टर सावंताक देव बरें करूं. तुमकां दिल्ल्या उतरा प्रमाणे आमी सामके आतां खेळांतले
सगळ्यातले एका परस एक तियात्रिस्ट तुमचे मुखार हाडले आनी आतां तांच्या त्या तियात्राचो सगळ्याक व्हडलो तियात्रिस्ट तो आमगेल्या हेळाक एक व्हडलें नांव आहा तो म्हणटा आमगेले झेवियर द मायना. झेवियर तूं पयलीं परबी कित्याक हे तुगेले सिल्वर जुबली इयर वॉर्स तुगेले म्हळ्यार आमी सिल्वर जुबली शो आयकल्यात, गोल्डन जुबली शो आयकल्यात, ट्रिपल सेंच्युरी पासून म्हणटा शो आयकल्यात, पूण 25 वर्सां एकूच हे घेवन पालकाचे म्हणजे मेन जमनीचेर खेळपी तूं एक सिनियर हे म्हाका एक जाय की हे 25 वर्साचे तुका जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार कितें सांगतलो काय म्हणटा. पयले सुवातेर देव बरें करूं सुशांत बाब, तशेंच गोमंतक टीव्ही हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आयज हो एक सैर मेळ्ळो तुमचे मुखार, तुमी म्हाका हाडलो. आनीक खेळाच्या बाबतीन हो हे आमचे 25 वर्स हांव खेळ बरयता. हय ते आदी हांव खेळांनी नाचतालो, खेळांनी नाचूंक लागल्यार ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स जाली. ओके. पूण खेळाचो अनुभव खेळान जेन्ना स्टेजीर आमी फेस करता तेन्ना दीस इज हो एक बेजीक जशें आमी KG शिकता, बेजीक भुरग्यांक जावं एक्टरांक जावं आपले कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक. सो हे खेळांतल्यान हांव दुसरें म्हणटे तूं जेन्ना स्टेजीर खेळ करता तेन्ना पळोवपी आहा ते कुशीन बशिल्ले आसतात. हांगा खेळा तुगेले सामके लोक बसले आसता एश तूं परफॉर्म करता. आदल्या काळार अशें आसलें की आतां आमी बॅकड्रॉप घालताय, हय पयले अशें आसलें बॅकड्रॉप नासलो आनी पयलीं रावंड कोण करता, रावंड नाचता बसता लोक आसतालो आनी मदीं आमी नाचताले, सारको लागीं लोक आसतालो. सो तेचेर एक जाता की आमकां उमेद येता. लोक चारी वाटेन हांसता कॉमेडी करता तेन्ना, लोक नाचता आमचें म्युजीक वाजता तेन्ना. आनीक स्टेजीर केल्यार कितें जाता, लोक ऑडियन्स फुडें उरता, फुडें उरलो म्हणटच कितें जाता आनी तुगे लायट्स मारता तुका मुखारलो मनीस दिसता काय ना दिसना कित्याक आमी तियात्रांत खबर आहा आमकां दिसना. सो फिडबॅक मेळना पयस उरलो म्हणटच. हय सो कार्निवल म्हळ्यार एंटरटेनमेंट सगळ्यांक बराबर घेवन. ओके. खाली आमी खेळगडीच न्हू, आमचें म्युजीक वाजतना जायते फावटी लोक सायडीन नाचताय. पयल्या खेळांनी कांत म्हणटा जाल्यार सगळीं बराबर त्या म्युजिकान नाचतालीं. आतां टायमा प्रमाणे चेंज जाला. झेवियर तूं एक बरो कातरिस्ट, एक कांत आमगेले म्हूण दाखयल्या लोकांकय आमगेले आवडटलो. ह्या खेळांत एक कॉमेडी कांत हांवें बरयला, कॉमेडी लिनू आनीक म्हजें चेडूं लॅनिसा म्हणटात. हय म्हजें चेडूं लॅनिसा न्हू लिटो म्हणून आमचो एक कुंकळेचो न्यू भुरग्याक घेतलो. तो चेडूं जावन हिरोईन ओके सारकें पयलीं भशेन केलें तुमी. एक पयलीं चेडवाचे रोल चेडे करताले सेम. अशें आमकां ते प्लेन एक भाडकार दाखयला, एक कुणबी दाखयल्या, आनीक एक फॉरेनर हे आमचे गेस्ट ट्युरिस्ट येता ते दाखयला, आनी तितून थोडे गोंयचे भायले लोक दाखयले. पूण प्लेचें नांव कोम्यान घातलो साद. ते हितून आमी कॉमेडी प्ले केली. गांव म्हणटा नांव म्हजें बिमला, व्हंकल म्हजी पेमला, आमचो गांव सोडून गोंया आमी आयला, हांव काडलो हें गोरेलें मोग आमगे जाला, राजाचो दोगांय आमी तारला ला 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 ला, मोगानाच्या पडली पळोवनाची ब्युटी, रातचो सुसेग दिना जाला एकदम नॉटी, मनान म्हाका उलो कोण ना म्हणटा रे सुटी, पूण सगलो लोक गोंयांत म्हणटा आकारी गांठी. म्हाका एक सांग तूं आतां तुमचो खेळ जावं तियात्र जावं ते म्हणटा की आमगेले जे कितें समाजाक जाता ताचो आरसो म्हणल्यार तियात्र. आनी तूं इतली वर्स म्हणल्यार 40 वर्सां तूं हें जाला, तुका कितें दिसता चेंजीस जाल्या? पयलीं म्हाका एक जाणा तूं पयलीं हेळांतल्यान पालकार पावला काय पालकांतल्यान हेळा पावला? हांव पयलो पालकांतल्यान 1983 हांवें पयलो एक तियात्र डायरेक्ट केलो रिनकारी म्हणून. त्या उपरांत 7, 8, 9 तियात्रांनी दाखयल्या. ओके. आनी त्या उपरांत हांव मिलाग्र श्री कानापकाच्या हेळान जॉयन जालो. ओके. आनीक हांव कामाक लागून तियात्रांनी त्या टायमार पावनासलो, पूण तियात्र चालूच दवरले. कामाचे बरोबर तियात्रान नाचपाक चालू दवरले, पूण तेन्ना तें तियात्र बरोवंक ना. मागीर मदें मयणा आमच्या फेस्ताक बी तियात्र करताले आमी, फेस्त जाता तेन्ना, पूण तियात्रान पयलो. सो कितें चेंजीस
तेन्नाचे खेळ तूं म्हणटा तसो पयलीं जमनीवाले खेळ आसलो तो रावंड आशिल्लो, मागीर बॅकड्रॉप नासतालो, आतां बॅकड्रॉप आयलो, थोडे चेंजीस जाले ते बरें. पूण बेजिकली इश्यूज घेवपाचे जे आसतात ते कितें चेंज जाल्या काय तेच कित्याक गोंयय चेंज जालें न्ही आतां, पयलीं गोंय उरना. आमी कितें करता पळय, हांव पळयता इतल्या वर्सां खेळ करता म्हणल्यार लोकांक कितें तरी स्टँडर्ड दिवपाचें, हय गोंयांत घडटा तेजेर दिवपाचें, पूण ते हे रितीन दिवपाचें जे कोणाक दुखप ना, लोकांक कळप. आतां काल आमी एक जाग्यार प्ले करपाक गेल्ले, एक म्हणजे प्लेन ओल्ड एज होमाचेर आहा, पूण आमी गेल्लेच थिंगा ओल्ड एजीन करपाक. म्हणजे मनाक अशें दिसलें की ती प्ले थंय करप ना, कित्याक लागून तेंचें जिवीत वयलें आमी ताका कार्निवलाक रडोवपाक वचनाय, आमी तांकां एंटरटेनमेंट करपाक गेल्ले. सो आमी तिका कॉमेडी प्ले हाती केली आनी दुसरी एक प्ले केली. पूण हितून हांव चेंजीस जाता, आमी तियात्रान पासून कांतारा म्हणटा टॉपीक घेवन, काय अवेरनसाची हें म्हणटा, पूण सर्टन टायम लोक ते एंटरटेनमेंट घेता. पूण जेन्ना आमी दाखोवपाक वयता तेन्ना आमी कितें तरी दाखयता. म्हणजे पणजेन शो जाताले पयले दिसाक 5 शो कार्निवलाचे खेळ करतालो तेन्ना म्हाका हें मेळत दोकाचें की झेवियर तुमचें अवेरनस बरें आहा म्हणून. सो एक प्लेयान मेसेज दिवन अवेरनस दिवप म्हणजे काम. झेवियर तूं खेळ बरोवपी आनी खेळ प्रोड्यूस करपी म्हणून फामाद. हांव तियात्र म्हणा जमनीवाले खेळ हे केन्ना साकून स्टार्ट केलें आनी तुगेलो पयलो हे केन्ना एक्सपिरियन्स कितें तुगेले हाजेर? एक्सपिरियन्स खेळाक फ्रॉम जेन्ना हांव खेळान नाचपाक लागलो कित्याक आमच्या रक्ताना तें म्हजो डॅडी बी खेळांनी थोडे हितून तियात्रांनी हें करतालो पयलो. म्हजो अंकल आसलो तो तियात्र बरयतालो, मेन रोल करतालो, तो आतां ना. आनीक त्या उपरांत हांव डायरेक्ट 1998 खेळ सुरू केलो तेन्नाच्यान हांव खेळाचो डायरेक्टर म्हणून गेलो. पूण तितून हांव कितें करता, म्युजीक पर्टिक्युलर थिंग्स म्हाका ट्रम्पेट हे पाटी म्हजे कडेन 2 इंस्ट्रुमेंट ट्रम्पेट आहा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट घालपाक कित्याक कॉस्ट वाडटा, तेची रेटी आसता, तरी पूण आमकां स्टँडर्ड दिवपा जाय. हांव कांतारां बरयत जाल्यार आमकां ते फर्स्ट सेकंडाक तें म्युजीक मेळपा जाय. दाखोवपाक जाय म्हूण दाखोवप ना, पयशे करपा जाय म्हूण दाखोवप ना, कार्निवलाक पयशे करपा जाय म्हूण खेळ करप ना, तो एंटरटेनमेंटाक करप. हांव जेन्ना बॉम्बे आसतालो तेन्ना हांव रडपाक येतालो, येतालो बॅग घेवन सॅटर्डे येतालो आनी मंडे परतून वयतालो कार्निवलाक. खेळ करपाक लागून बॉम्बे साकून येतालो. खेळ करपा येना, खेळ पळोवपा येतालो. पयलें आनी तेन्ना म्हणजे पांय हालताले तेन्ना म्हाका रडपा येतालें, हांव कित्याक ना थिंगा. एवरी टायम म्हणजे बायले म्हणटा एका वर्साक खेळ नाका, सो खूब त्रास पडटा. पूण जो टायम येता 2 म्हयने आहा न्हू, सगळीं रेडी, टीम पूण रेडी जावपाकूच जाय, कळटा तुका, हो मोग खेळाचो. आनी आमगे गोंयकारपण हें ट्रेडिशन जें आमी चालू दवरपाक सोदता आनी दवरपाक जाय, कंपल्सरी आहा. सो झेवियर आमगेलो टायम मातसो सोंपता आयला, पूण म्हाका एक जाय आशिल्लें, हे सगळे आतां सद्या गोंयांत चलता. एक म्हणटा ते न्यू भुरगे येता काय म्हूण, आनी दुसरें गव्हर्मेंटा कडल्यान लोकां कडल्यान जो सपोर्ट मेळपा येता हाका मेळटा काय म्हूण. हय मेळटा, कित्याक आतां म्हाका दिसता हांव टॅगा कडेन ते कॉम्पिटिशनाक भाग घेतालो फ्रॉम 2013. ओके, जायते ऑफिस हे येयले, प्रेजिडेंट येयले या तेजे कमिटी मेंबर्स येयले आनी सगळ्यांनी आपले हेजे प्रमाणे तो फुडें व्हरोन वावुरला. हांव एग्जाम्पल सांगता, कोवीड टायमार थोडे खेळ जाल्ले, 7-8 खेळ जाल्ले आनी तेन्ना कॉम्पिटिशन बंद पडटालें. तेन्ना वायस प्रेजिडेंट मारियो मिनीस आसलो, संपलो तो म्हाका फोन करून, झेवियर बंद पडा, कितें करया, 5 शो जाय तो करपाक, ते आमी बंद उडोवपाक जायना तियात्र अकाडेमीचे. आनी तो हय, तरी पूण तो आपली बायक घेवन आमकां फॉर्मान येवपाक बेनावली येयल्लो, आमकां करपा जाय म्हणून. दीस इज अ कमिटमेंट, हो कमिटमेंट तेणी दिल्लो आहा. आतां तेन्ना कितें जातालें, एक प्ले जाताली आनी कोण 12 खेळ आहा तेका करूंक मेळटालें. पूण हे फावटी आमचो न्यू प्रेजिडेंट बाबा एंटनी बार्बोज येयला, तेणी हें केलें की सगळ्यांक मेळचें, आख्खे गोंयभर पावचें. आनी तेणी 20 डायरेक्टरांक 2-2 शो दिले, दॅट इज 40 शोज दिले तेणी. आनी हो अवेरनस म्हणजे आमचो जो मोग आहा तो म्हाका दिसना नॉता कितले जाताले म्हणून, पूण ह्या वर्साक जातले. सो ही एक तेजो बरो इनिशिएटीव जो खेळाक प्रोमोट जातले. ते भायर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा आमचो गोविंद गावडे, तेचो सपोर्ट मेवलो म्हणून जाला. प्लस आमचो CM प्रमोद सावंत. कितें आहा न्हू, लोकांक दिसता की हें ट्रेडिशन आमी जिवीत दवरता हें न्हू, पूण सगळें मेळोन. सो हांव हेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्या खेळाच्या डायरेक्टरांच्या नांवान
कित्याक म्हाका दिसता हे जे कोणाक खेळ मेवल्या जी फॉर्मां भरलेली मेवल्या तांकां सपोर्ट जालो आसतलो 2-2 खेळ करूंक. सुजन बाब अशें जाता न्हू की सकाळचे खेळ करपाक जायत्या डायरेक्टरांक प्रॉब्लेम जाता. म्हाका पासून जाता पूण आमी कितकोन करता आमकां खबर आहा ते मेळपाक कठीण जाता सकाळचे. पूण हे जे शो मेवल्यात न्हू तेजेर तेंच्यांनी कवर करपाक जाता कित्याक लॉसीस जाता ते. सो आतां आमगेले सद्याक हेचे कार्निवाल आयज सांज साकून सांजे साकून सुरू जातलो. फाल्यां सांज जातलो पूण सुरवात आज जातली. आनीक तुमगेले आतां हेळ काल साकून सुरू जाल्यात. आज आमगेले गोमंतकाचे न्यूज आयले पसून आयगेले वाचले आसा तुमी साश्टीक 2 दीस पयलीं कार्निवाल स्टार्ट जालो म्हणून. सो ही जी उमेद आहा आनी सगळें ते उमेदीक लागून जाता. सो ही उमेद आहा ती आमगेले फुडले 3 दीस अशीच उरूं आनी आमगेले सगळे पळोवपी आहात तांगेले हे फुडले 3 दीस सारके उमेदीन वचूं आनी फुडले आमी रोखडे मागीर पास्काच्या पवित्र म्हयन्याक भितर पावल घालपाचे आहात. सो ताजे पयलीं हो सामको आमगेलो जो मूड सेट जाल्लो आहा तो फुडले 3 दीस तसोच उरूं इतलें मागता. आनीक सगळ्या भायर किंग मोमा भशेन हांवूय म्हणटा फुडले 3 दीस गोंयकारांनी सगळीं आपल्याली टेन्शनां सोडपाची आनी खावपाचें पिवपाचें उमेदीन जगपाचें आनी दुसरें सगळ्याक व्हडलें म्हणटा तें गोंय आमगेलें पयलीं भशेन सामकें दवरपाचें हाजे खातीर काम करचें इतलेंच मागता. जेवेर तूं आयलो आनी मेन म्हणटा तें तुगेलें हें चालू आसतना इतलो टायमाक टायम करून हाडलो. सो तुजे बरोबर म्हाका आनीकय उलोवपाक आवडटा आशिल्लें. आनीक तुका ह्या हाजेर हें करता की आनीक आमी अशेच इंटरव्यू घेवन सगळो खेळ प्रोसेस कसो जालो कितें जालो तेंय हें करया. पूण सद्याक आमी हांगा हें बंद केलां. देव बरें करूं. आनीक या आनी आमचे हे सगळे जे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. विवा कार्निवाल. विवा कार्निवाल.